शकता वेर गव्हर्नमेंटाची ही पर्सेंटेज फॉर अदर सेक्टर कॅन ड्रॉप एंड दे कॅन हॅव मोर मनी फॉर सोशल सेक्टर. हे कॅपिटल घालून in addition all these banks will arrange another more capital and everything will work on PPP basis. Infrastructure development जर ताजेर खर्च जावंक लागला जो जायना म्हणटा इंडस्ट्रियल एस्टेट ह्यो गोष्टी करूं शकता इन अ पार्टनरशिप विथ पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिप. संजय बाब, आमी आत्तां सोशल स्किमीचो विशय काडलो. आमच्या गोंयाक सध्या जेन्ना BJP सरकार आयलें तेन्ना जवळ जवळ 8,500 बार्रां आशिल्लीं. पर्रीकरान मुख्यमंत्र्यान घोशणा केली आय गेट इट डावन टू 50% आपण कमी करतलो. पूण होच सरकार आसतना तो आंकडो 10,000चेर पावलो बार्रांचो. कसिनोचे पयशे म्हणूंक लागला पूण एज्युकेशनाक घेवचो ना, जाणटेल्यांच्या हातूंत प्रोविदोरियांक घेवचो ना. कसिनो वाडले, तांची कॅपॅसिटी वाडली, डिपेंड रावपाची वेळ आयली. ड्रग्सा सारकेले गजाली आज कोस्टल बेल्टांतल्यान 70 फोंड्या एरियांनी पावले. अशें आसतना एका वटेन सरकार म्हणटा आपूण सोशियली खूब जागृत आसा आनी एका वटेन 150 मनशां आज एक बार्र पडटा गोंयांक. डू यू थिंक गव्हर्मेंट इज रियली सिरियस विथ दीस विच इज सोशल आस्पेक्ट काय हें फक्त पॉप्युलिस्टीक एक कितें तरी इलेक्शना कडेन अथवा आपल्या कंट्रोलान दवरपा खातीर फक्त पॉप्युलिस्टीक आसा अशें म्हाका आतां दिसना. कारण आतां फुडल्या वर्साक आमी इलेक्शन इयरान पावता आनी ह्याची सगळ्यान सिरियस जाणीव ही सरकाराकूच आसता, सरकारांतल्या लोकांक आसता, कारण तांकां परत सत्तेचेर येवपाचें आसता. म्हाका दिसता की पॉप्युलिस्टीक हे आसचें ना, पूण खंय तरी सिरियसली चुकता. म्हणजे ज्यो फक्त एक सांगप आमी हे करता, प्रॉब्लेम आमकां खबर आसा, हे करता ते करता, पूण प्रत्यक्षान ते कांयच जायना जाताना दिसना. प्रॉब्लेम्स आनी 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 एग्रिवेट जायत आसा. आनी सोशल सेक्टराचें म्हटलें की हांव खंय तरी एक अनएम्प्लॉयमेंटा कडेन ताचो रिलेशन लायता की अनएम्प्लॉयमेंट आमच्या गोंयांत भरपूर आसा. अंडर एम्प्लॉयमेंटूय आसा, अनएम्प्लॉयमेंट व्हडल्या प्रमाणाचेर आसा. आनी जेन्ना राज्यान समाजा भितर नोकरी नासतना घरान जेन्ना यूथ शिकलेले बसता तेन्ना तो असंतोष किंवा ते एक सामाजीक असंतोष तयार जाता आनी भितरल्यान अनरेस्ट जाता समाजान. म्हाका तो भंय दिसता आतां. म्हणजे एकी कडेन आमी इंडस्ट्रियल ग्रोथ आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर करप, पूल बांदप, रस्ते बांदप, शिकप हे सगळे उलयता. दुसरे कडेन थंय गांवांनी अनरेस्ट जर तयार जावपाक लागलो, मायनींग सुरू जायना, इंडस्ट्री येना, जॉब्स मेळपाची कसलीच येना, फक्त राजकारणी फक्त दर नवो मुख्यमंत्री येतकीर तो सांगता आमी क्रिएट करतले. आतां पर्यंत कितें दिसलां क्रिएट करपाच्या दृश्टीन खंय पावल पडला. सो हो जो अनरेस्ट आसा न्ही हो गांवांनी खूब आसा, ग्रामीण भागान खूब आसा. आमकां कोण नोकरी दितलो, आमकां कोण हें म्हणटा वेवसाय करा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करा, खंय ऑपॉर्च्युनिटी आसा, कसली आसा. एग्रीकल्चरा भितर स्कोप वाडयतले म्हणून पयल्या बजेटान भरपूर प्रोविजन जाल्ली, ताचे काही रिजल्ट दिसले, ऑन ग्राउंड कमी कमी जावपाक लागला. ऑन ग्राउंड येवपाचो जो ते प्रमाण कमी आसा. ह्या गजाली कडेन पळयात, दीस इज प्लॅन एनफोर्समेंट. 2011-12 जेन्ना इलेक्शन लागीं आयलें फाटल्या सरकाराचें, you look at the plan enforcement, it is 88%, 90%, 85%. पूण जेन्ना इलेक्शन लागीं येता प्लानाचो फोकस हळू शिफ्ट जाता आनी ह्या स्किमीचेर वता. फर्दर पर्रीकार सरकाराचें फर्स्ट इयर पळय, इट हॅज ड्रॉप टू 49%. म्हणजे हें सगळें जें आमी म्हणटात इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर पयसो वचूं जाय, पयसो उबो जावं जाय, सस्टेन जावं जाय, द प्लान एनफोर्समेंट हॅज ड्रॉप टू 49% and all the money has gone to the social, all the money has gone to the social schemes. हाका कारण आसा हे सरकाराचे बॅलन्स शीट. इज द बॅलन्स शीट. आयचो सरकाराचो रेव्हेन्यू जवळ जवळ वर्साक 6,000 कोटी. मंथली एवरेज रेव्हेन्यू अराउंड 500 crores. एवरेज एक्सपेंडिचर सरकाराचो जवळ जवळ 550 कोटी जाता. आणि लूक एट द आउटले, मिनिमम आउटले जो सरकार एवॉर्ड करूंकूच शकना, 460 कोटी. 460 कोटी ते 500 कोटीचो रेव्हेन्यू. फक्त 40 कोटी वयर सरकार चलोवपाक म्हणून मेळटा. म्हणजे खंय तरी रस्त्या डांबर घाल, कोणा उदक दी, कोणा लायटी बिलां भर, आनी कितें भर, ऑफिसरांचो खर्च कर, हाका फक्त 40 कोटी. उरिल्ले 460 कोटी पळया तुमी खंय वता ते. सॅलरी वेज 150 कोटी. शिक्षकाचे ग्रांट्स बीन सॅलरी सगळे स्कुलांचे 50 कोटी. पेन्शन्स एंड ग्रॅच्युटी ऑलमोस्ट 40 कोटी each. It is going to 80 crores. This is per month. Interest payment on borrowings पयलींची 100 crores. आणि सोशल स्किमीचेर म्हयन्याक 67 कोटी वता.
पळयतना फुडें सुद्दां जर पळयलें न्ही सॅलरी वेजीस तुमी म्हणलें 150 कोटी हय. हांव म्हणटा की सॅलरी वेजीस आतां 7th पे कमिशन जेन्ना येतलें न्ही ताजो इम्पॅक्ट जर पळयलो ताजेर सॅलरीचेर त्या शिवाय पेन्शनाचेर आनी जशे जशे लोक रिटायर जायत वतले न्ही आतांचे आसा न्ही हय 1987 जे गोंय घटक राज्य जालें तेन्ना जे भरिल्ले तांचो रिटायरमेंट आतां 2016 सावन सुरू जाता तांचो येतलो मॅसिव्ह म्हणजे पेन्शन वील क्रॉस द सॅलरी बील आनी कितें आसा एक दुसरो फॅक्टर म्हणजे जो खरो बरो हरशी लॉंगेटिविटी इन लायफ येता पूण ताजो जेन्ना इम्पॅक्ट आमी पेन्शन पेमेंटाचेर पळयतात तेंच पेन्शन खूब वर्सां आतां ते दिवचें पडटा न्ही कित्याक हेजो बरो फॅक्टर आमचो म्हणटा की जो पयली एक एवरेज एक्सपेक्टन्सी लायफ एक्सपेक्टन्सी एक अमकी आशिल्ली ती आतां वाडल्या ताजो जो इम्पॅक्ट पेन्शनाचेर येता तो खूब येता इंडस्ट्रीचे दृश्टीन एक गजाल ही तुम्ही ताजेर रिप्लाय करू शकता लुक एट द रेवेन्यू डेफिसीट ऑफ 360 crores दिस इज रिवाइज रेवेन्यू डेफिसीट ऑफ इयर 2013-14 आणि त्या वर्सा एक्च्युअल दीज आर ऑल फिगर्स आर एक्च्युअल्स दीज आर नॉट बजेटेड नायदर रिवाइज दिस इज आफ्टर मायनिंग बॅन आफ्टर मायनिंग बॅन पोस्ट मायनिंग बॅन सो 2013-14 सरकारान 360 कोटीचे रेवेन्यू डेफिसीट तयार केला आणि फिस्कल डेफिसीट आसा 1300 कोटी सरकारान 1300 कोटींतले 360 कोटी आपल्यालो नित्याचो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आनी स्किमी चलोवपाक रीण घाला दिस इज एक्च्युअल परिस्थिती ही रीण काडून आनी हे करून सरकार सध्या स्किमी द डेफिसीट इज टचिंग ऑलमोस्ट ताजे पयल्या वर्सा ते 215 कोटी आशिल्ले इट इज रायझिंग टू 360 crores म्हणजे स्किमी ज्यो चलयता सरकार आनी आपले जे सॅलरी बिलरी घालतात तातूंत जवळ फिस्कल डेफिसीटाच्या 25% म्हणजे दर 100 रुपये रिणांतले 25 रुपया सरकार ह्या स्किमीनी घालता दिस इज द सिच्युएशन कॅन CIR रिस्पॉन्ड ऑन म्हणजे हाऊ शुड म्हाका दिसता वी हॅव टू वर्क टुवर्ड्स इनक्रीज इन रेवेन्यू दॅट इज द ओनली वे दिस बिकॉज ह्यो कॉस्ट हे चालूच उरतले कितले म्हणल्यार गव्हर्मेंट चलयता जाल्यार तांकां पेन्शन आयले हे खर्च सगळेच येतले सो देर हॅज टू बी अ फोकस ती सस्टेन करपा खातीर खंय तरी जे इंडस्ट्रीचेर फोकस वचूं जाय आशिल्लो मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टराचेर सिरियसनस अजून गव्हर्मेंटाक कळूं ना अशें दिसता म्हाका ते ताका तशी प्रायोरिटी दिवकूच जाय आतां इंडस्ट्रियल बोर्ड करून जालें ना आतां एक्शन जावंक जाय जागेत आमचे कडेन लँड स्कॅसिटी आसा आमचे लँड ब्लॉक जाल्या SEZan हाऊ टू रिलीज दो न्ही लँड ते पोरू एम्स आनी IITच्यो ज्यो संस्था दिल्यो पोरू सेंट्रल बजेटान त्यो सुद्दां सरकाराच्यान हाडपा जाल्यो ना सेजाची जमीन नाच SEZaची गोंयांत जमीन खंय आसा GDP वाडयतलो जाल्यार सायजेबल ज्यो मोठ्यो इंडस्ट्रीज आहाय त्यो ताजी जमीन म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरान करप कशें फुडें हाऊ डू यू सजेस्ट एक सजेशन केला विच इज अगेन जवळ जवळ जाला नोटिफिकेशन येवपाचें उरला इज आमी FAR वाडोवपाचें लास्ट बजेटानूय ते मेन्शन जाल्लें आसा इंडस्ट्रियल एस्टेटीन सगळे कडेन FAR जो 100 आशिल्लो तो 150 करपाचो पूण ह्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटी मोठ्यो शिपयार्ड MPT सारकेल्यो जुवारी सारक्यो अश्यो म्हणजे GDP सायजेबल वाडोवपाक शकता अशी प्रकारची इंडस्ट्री खंय तरी मोठी जाय हय त्या तरेन विचार आतां जावकूच जाय तसो चल्ला विचार कितलेशेच नव्यो इंडस्ट्रियल एस्टेट डेव्हलप करपाचे चल्ला आसा त्यो अपग्रेड करपाचे चल्ला पूण सगळे करतना अनलस आमी जे सजेस्ट केला की तशें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करतलो जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन आज पयशे ना हे क्लियर हाजे वयल्यान दिसता आज सादें तुमकां एक एंटायर गोवा अंडरग्रावंड केबलिंग करूंक जाय जाल्यार कमीत कमी 30,000 कोटीचो रिक्वायरमेंट आसा असले जर प्रोजेक्ट हातान घेतले जाल्यार इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू PPP बाय वे ऑफ फॉर्मिंग सम प्रॉपर ऑथॉरिटी हू कॅन जनरेट दीस मनी अँड देन इट इज पेड बॅक मायनिंगाचे जे आता उलयतात मायनिंग सुरू जावप शक्य आसा परत कित्याक मेनी ऑफ द ओनर मायनर्स हॅव ऑलरेडी शिफ्टेड अब्रॉड शिपिंग हांगचे शिफ्ट जाले हांगचे मायनर्स शिफ्ट जाले हांगचे मार्केट चायनाचे शिफ्ट जाले ऑस्ट्रेलिया सगळें ही हो सेक्टर परत रिज्युविनेट जावप शक्य आसा परत शक्य आसा पूण ताका वेळ वतलो शक्य आसा तुमच्या मतान कितलीं वर्सां वचूं येता म्हयने वर्सां कशें वचूं येता अथवा कितले पत जावं येता गव्हर्मेंटान थोडे जशे कॅप वयर उठोवपाची म्हणजे आनी वाडोवपाची एक अटेम्प्ट केला तसोच गव्हर्मेंट वील ऑल्सो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन अपील करून ती जी 30% ताजेर कांयच जागमाग करिना ताजेर मायनिंग इंडस्ट्री उलटो प्रेशर मायन्स मिनिस्ट्री उलटो प्रेशर घालता आमकां तो ओवर इंटरवल कोण तरी जिंदाल आनी कोण दे आर बिल्डिंग देअर कॅपॅसिटी टू यूज लोकल ओर सो डोंट एक्सपोर्ट इट
ती टेक्नॉलॉजी इंडियाक या म्हणसर गोंयचो ओर सध्या तरी खंयच इंडियाक वापरूंक मेळचे ना. पूण कॅल्क्युलेशन वयर तशें दिसता, ताका लागून दे आर नॉट प्रमोटिंग टू विड्रॉ दॅट. 30% लॉजिकल, व्हेरी व्हेरी लॉजिकल डिसिजन. तेन्ना ते $150 आशिल्लो, आतां जर $50 पावला जर ओराचेर जाल्यार ते 30% दवरून आनी विथ ऑल दीस एडिशनल टॅक्सेशन एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स लॉट ऑफ अदर. CII नॅशनल चॅप्टराक कितें रिस्पॉन्स आसा जे अथवा पर्सनल फीडबॅक हे 30% जे ड्युटीचे नाटक आसा हें जावूं शकता खरेंच? तुमकां फीडबॅक कितें आसा फिमी? ना, ताजेर तसो फीडबॅक CII कडल्यान कांय ना. इज इट प्रॅक्टिकल काय म्हणून? कारण काय फक्त जाता करून आतां 3 सीझन गेले काय अशेंच जाता करून परत आयिल्ले तेन्ना ते नोटिफिकेशन काडूनच आयिल्लो, आनी तो वतलो तो नोटिफिकेशन काडूनच वतले. ते बजेटान डिक्लेअर करूंक जाय किंवा खंय अशें कांय ना. पूण कन्विन्स जर जाले तांकां की ह्या आतां ओवर आजचे प्रायस अशें आसा आनी ते इंडस्ट्रीक मार लागता ताच्या खातीर, जाल्यार तांणी कितें तरी ताजेर उपाय काडचोच पडटलो अशें दिसता. दुसरो एक कन्सेप्ट हांगा लक्ष दिवपा सारकी गजाल, आमी नॅशनल बजेट जर युनियन बजेट पळयलें थंय सोशल कन्सेप्ट आसा त्या बजेटाक. पूण ताणें कितें केलां, ती बँकिंग अकाउंट उगडपाची योजना केली, थंयच्यान इन्शुरन्स दिलें. FDI इन्शुरन्स हाडलें, थंयच्यान ताका डेथ इन्शुरन्स, लायफ इन्शुरन्स. ही इज युजींग प्रायवेट सेक्टर, इन्शुरन्स सेक्टर अँड बँकिंग टू फंड द स्किम्स. म्हणजे प्रत्येक स्किमीक जर ₹4 वता, ₹1 हांव घालता, ₹1 बेनिफिशरीन घालूं, ₹1 सरकार, ₹1 ती इन्शुरन्स कंपनी घालता. सरकाराच्यान ह्यो स्किमी व्हेरी वेल अश्यो करूं येताल्यो गोंयच्यो सुद्दां. टिपिकल एक केस स्टडी म्हणून हांव तुमकां, यू कॅन गीव युअर ओपिनियन. कन्याधन स्कीम सरकारान, काँग्रेस सरकारान सुरू केल्ली. चली जालें की 25,000 दवरपाचे, 18 वर्सांचेर ताका 1 लाख मेळटा. त्या 25,000चे वयले 75,000 बँक दिताली. हो सरकार आयलो, हाणें ती स्क्रॅप केली आनी डायरेक्ट 1 लाख दिता. गोंयचें पॉप्युलेशन सादारण, पॉप्युलेशन ग्रोथ इज 8% डिकेडल. सो एन्युअल इट इज 0.8%. सादारण 12,000 गोंयकार वर्सां वाडटात. सेक्स रेशियो 960 1,000 काडून इक्वल चले आनी चलयो जाता म्हणले तरी गोंया वर्साक 6,000 चलयो जल्मा येतात. 6,000 चलयांक जर 25,000 घाले, सरकाराची स्कीम 15 कोटींक भागता. हियर गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग 90 crores ऑन लाडली टू गिव द 1 lakh टू दोज 9,000 पेर्स जी लग्न जातात ते. कितें काय म्हणल्यार आमी ती स्कीम केली म्हणून सांगपा खातीर. इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल. ज्या जाग्यार 75,000 ती बँक घालतली आशिल्ली, थंय सरकार कित्या खातीर म्हूण आपले घालता आनी हे क्रायसिसांक आसतना उलट आनीक 70 कोटी ओडून घेता स्वताच्या. तातूंत ताका आनी एकूय एस्पेक्ट आसा. खंयची जेन्ना आमी इन्सेंटीव स्कीम आसता ती 2 प्रकारे दिता. एक तर कितेंय ताजे पसून फुडें जावन एक्शन जावची, की हांव एक कितें तरी कॅरेट दिता, तातूंतल्यान कितें तरी फुडें कितें तरी जातलें, किंवा आतां कोण गरजेक आसा पळय ताका कितें तरी पयशांचो हेल्प जावचो. आज जर हांव एक स्कीम करता की जे पळय आसा 18 वर्सां जातकच तांकां पयशे दितलो, जाल्यार त्या खातीर आज गर्ल चायल्ड कशें प्रमोट जाता, ही कोणाक आमी फॅसिलिटी दितात की ज्यांनी एक 15 वर्सां 20 वर्सां पयलीं जो एक डिसिजन घेतलेलें की म्हजे कडेन एक चली जाल्या आनी ती चली दवरची, तिची राखण करची, हे हांणी जे डिसिजन घेतलेले ताका आमी प्रोत्साहन दिता. पूण आज जर नवीन डिसिजन जाय जाल्यार जेन्ना चली जाता तेन्नाच तांकां कितें तरी दिवचें पडटलें. सो तो पर्पज काय हातून सर्व जायना. दुसरो जर पर्पज प्लस ती कॉम्प्लिकेशनाय जाता. मागीर तो 1 लाखाचो चेक गोवाच्या लोकांनी दवरप, न्हवऱ्यान दवरप काय बायलेन दवरप, हातून फॅमिली डिस्प्यूट्स भयंकर करून घाल्या. सोशल हॅव्स अँड हॅव नॉट्स करून घाल्या. आमी एका बँके कडेन अशें ऑडिटाक गेल्ले आनी आमकां मॅनेजर सांगपाक लागलो, पळय म्हणपाक लागलो, भायर एक चलयेचो बापूय रावला आनी चल्याचो बापूय रावला, 1 लाखाचो